Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. न्यूज येयली की आमचो गोंयचो सीएम मया मतदारसंघाचो दौरो करता आसतना थंय चौगुले वर्करांनी कितें विचारलें, ताका प्रश्न विचारले आसता. तर ताणें विचारलें युनियन कोणाचें, तर ताणें सांगलें पुती गांवकाराचें. मागीर ताका कसलो अधिकार आसा आपणाक सांगपाक. आतां गोंयचो चीफ मिनिस्टर जो बांदील आसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाक, आमची जी घटना आसा त्या घटनेक बांदील को आसा आनी तेणी शपथ घेतलेली आसता. जेन्ना तो चीफ मिनिस्टर जाता तेणी शपथ घेतलेली आसता की आपूण घटनेचो पांयामल्ली करचो ना, घटने प्रमाणे आपूण काम करतलो, कोणाचें रिवेंज घेवचो ना, डिस्क्रिमिनेशन कोणाक करचो ना. आनी तो प्रश्न विचारता की पुती गांवकाराक अधिकार कितें आसा. पयली गोश्ट म्हटल्यार एज ए सिटीजन ऑफ दीस कंट्री प्रत्येक सिटीजनाक रायट आसता की तेंचेर जर कोणाचेर अन्याय जाता जाल्यार ताका रायट आसा तो अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाक. हांव एक ऑर्गनायजेशन, सोशल ऑर्गनायजेशन लीड करता. मागीर ते गोवा मायनींग पीपल फ्रंट आसूं किंवा युनियन्स आसूं. जेन्ना सोशल ऑर्गनायजेशन हांव हें करता, ज्या लोकांक समाजा खातीर जेन्ना हांव काम करता, तेन्ना समाजाचेर जो अन्याय जाता तो म्हाजें एक कर्तव्य आसता, म्हाजी एक ड्युटी आसता, तो समाजाचो जो कितें अन्याय जाता तो सरकारा समोर दवरप, बाकीची जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा तेच्या समोर दवरप आनी तेजेर जस्टीस मेळोवन घेवप. आतां हो जर अधिकार आमच्या चीफ मिनिस्टराक खबर ना जाल्यार हांव नोकरो सांगपाक. कारण एक लक्षात येता की हो चीफ मिनिस्टर जाल्या नंतर हांव कोणाचेर क्रिटिसायज करना, पर्सनली कोणाचेर घेयना. हांव म्हाज्या ऑर्गनायजेशनाचें काम करता, म्हाज्या ऑर्गनायजेशनाक न्याय मेळो म्हणून हांव काम करता. आनी गेले 3 वर्सां आमी पळयतात की गोंयचें राजकारण जें आसा तांकां जनतेचें कांयच पडलेलें ना. ताका फक्त आपले स्वताची पार्टी आनी ते बाकीचे तेंचे जे कोण आसा तेंचो उद्योग हे कशें करप, तेंचें इन्कम कशें वाडप हें तेंचें पडलेलें आसा. लोकांचें, गरीब जे लोक आसात, जे व्हडे शेतकरी आसात, कामगार आसात, स्मॉल उद्योगवाले आसात, ट्रकवाले आसात, बार्जवाले आसात, जे स्मॉल दुकान आसात ते लोक आसात, तेंचे हांकां कांयच पडलेलें ना अशें दिसता. कारण एक लक्षात येता की ह्या गेल्या 3 वर्सां गोंयांत एकय इंडस्ट्री अजून हाडूंक जाली. रोजगार तर जावंकच ना, उलट रोजगार गेलो. टुरिझमाचो रोजगार गेलो, हॉटेलां सगळीं बंद जालीं, त्या कामगारांक अजून पगारय मेळोंक ना. सरकार एका जर सगळें खबर आसा म्हणटा जायत जाल्यार ताणें म्हाका सांगचें की ह्या गोंयांत सद्या गेल्या 2 वर्सां, पावणे 2 वर्सां कितक्या कामगारांचे पगार मालकांनी थकयल्ले आसात, कितले ग्रॅज्युटी जे आसात जे तांकां न्यायीक दिवपाचे आसात ती ग्रॅज्युटी कितल्या लोकांनी थकयल्ली आसा, लिगल ड्यूज कितल्या लोकांनी थकयल्ले आसात, हें ताणें आपल्या डिपार्टमेंटाचे सोर्सीस काडचे आनी तेजेर न्याय मेळोवन दिवचो लोकांक. आज संजीवनी सारकी फॅक्टरी जी कामगार थंय काम करतात, शेतकरी ताचेर अवलंबून आसात आनी ताणें ती बंद उडयली. तेजे चलोवपाक जायना. म्हाका जाल्यार दिगंबर कामतीक वचून विचार 2007 हो एक मुद्दो आशिल्लो. दिगंबर कामतीन मायनी बंद करूं ना. दिगंबर कामतीन जे 2007 ते रिन्युअल आशिल्लें, तो कायदोच तसो आशिल्लो की ते डीम रिन्युअल. जर मायनी बंद केल्ल्यो आसा जायत जाल्यार ते मनोहर पर्रीकारान छाती टोकपणे जाल्यार बंद केल्ल्यो म्हणून. आनी ही जे 2018 जे जजमेंट येयला ते मनोहर पर्रीकाराक लागून, ह्या बीजेपी सरकाराक लागून येयल्लें आसा. ताणें एकाच दिसा एमेंडमेंट येवच्या पयलीं, एक दीस पयलीं 88 मायनिंगाचे स्टॅम्प ड्युटी जवळ जवळ 15, 16, 17 कोटीची स्टॅम्प ड्युटी घेवन एके रातींत मायनींग रिन्युअल लागले, स्टॅम्प ड्युटी घेवन रिन्युअल केल्यो. सेकंड रिन्युअल म्हण ताका दिलें आनी ते सेकंड रिन्युअल कॅन्सल केल्लें आसा. मातशें तेणी तेजो जो एजी आसा ताका विचारचें आनी तेजे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवचें की ह्यो ज्यो मायनी बंद जाल्ल्यो आसात त्यो प्रमोद आपलो मनोहर पर्रीकर ताणें
जे लीज सेकंड रिन्युअल केल्लें स्टॅम्प ड्युटी घेवन एका दिसा भितर जवळ 30-35 आनी मागीर 2 दिसां भितर विदीन दॅट 15 दिसाच्या पिरियडान 88 लिजांची पळय सेकंड रिन्युअल केल्लें तें सुप्रीम कोर्टान क्वॅश केल्लें आसा. दिगंबर कामतीचें हें स्क्रॅप करूंक ना. दिगंबर कामतीचो इश्यू आशिल्लो तो 2012 चॅलेंज जाता तें सस्पेन्शन ऑपरेशन जे केलें तेका लागून. बाकीचें एक लक्षात घ्या, हांगा पेक्षा करप्शनाचे चार्जीस जर चड आशिल्ले जाल्यार ओरिसा आनी कर्नाटकांत चड चार्जीस आशिल्ले. ओरिसा आनी कर्नाटकाच्यो मायनी अजूनय चालू आसात. त्यो मायनी बंद जावंक ना. गोंयच्यो मायनी बंद कित्याक जाल्यो? ह्या राज्यकर्त्यांक लागून जाल्यो. तांचे कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्ले, कोणाक तरी धडो शिकोवपाक जाय आशिल्लो मनोहर पर्रीकराक, म्हणून त्या वेळार ताणें निर्णय घेतलो सस्पेन्शन ऑपरेशन केलें आनी खंयच्या राज्यान करूंक ना. आनी सस्पेन्शन ऑपरेशन केलां म्हणून मायनी बंद जाल्ल्यो आसा आनी त्यो मायनी परत चालू जाल्यो. 2015 त्यो मायनी चालू जाल्यो. सुप्रीम कोर्टान एलाव केलें. हे म्हाका दिसता मनोहर आमचो चीफ मिनिस्टर आसा ताणें स्टडी करचें मातशें, एजीचो एडवायस घेवचो त्यो मायनी चालू जाल्यो की ना त्यो. आनी मागीर 2015 जेन्ना रिन्युअल केलें सेकंड रिन्युअल तेन्ना ह्यो मायनी बंद जाल्या. सुप्रीम कोर्टान तें जें रिन्युअल मनोहर पर्रीकरान जें रिन्युअल केल्लें आसा स्टॅम्प ड्युटी घेवन घाई गडबडीन केल्लें आसा, एका दिसान केल्लें आसा, तेजे क्लियर हे आसा स्ट्रिक्चर्स आसात की हे घाई गडबडीन इंटेन्शनल कितें तरी करून त्यो मायनी सेकंड रिन्युअल केल्लें आसा तेका लागून आपूण स्टक करता हे रिन्युअल्स असो रिमार्क तें जजमेंट आसा. तें मातशें आमचो चीफ मिनिस्टरान तें मातशें वाचचें इतकीच हांव ताका विनंती करता. फुडें सो बॉयकॉट बीन कितें करतले तुमी? बायकॉट करपाचें ना. लोकांक कन्विन्स करपाक जाय की हे जर सरकार उरलें जाल्यार ही अशीच उद्धटगिरी उरतली, हे अशेंच पाड पडटलें, गोंयचें भवितय सोंपतलें आनी तें गोंयचें जर भविश्य टिकोवपाक जाय जाल्यार तुमी हांकां घरांत हाडूंक जाय. कारण भुमिपुत्र सुद्दां जे हे आसा ते फक्त मतां वाडोवपा खातीर घालनात. ते आमचे जे नीज गोंयकार आसा तेंच्या खातीर कांय ना तातूंत. जे कोण भायले येवन हांगा वस्तावीत रावल्ले आसा गेल्या 20-25 वर्सां तांकां गोंयकार करपा खातीर हे केल्लें आसा, आपल्या मताचो वोट वाडोवपा खातीर. सो तुमकां सामकें पटलां की बीजेपी आनी मायनिंग सुरू करपाक शकना म्हणून? ह्या फुडल्या 6 म्हयन्यांत तरी करूं शकना, अनलेस कितें एमेंडमेंट केले शिवाय. कित्याक तेची पयली गोश्ट अशी आसा, तांकां जाय जाल्यार ते फाल्यां 2 दिसांनी करूं शकता. कारण एक लक्षात घे, पयर चिदंबरम आशिल्लो. चिदंबरम वन ऑफ द ताका कायदे पंडीत जो आसा तातूंत देशाचो एक वन ऑफ द कायदे पंडीत. ताणें सांगलें थंय की आतां जे जजमेंट आसा त्या जजमेंटाच्या थ्रू सुद्दां विथआउट एनीथींग सुप्रीम कोर्ट गव्हर्मेंट काय करनासतना आपूण तें सुरू करूंक शकता मायनिंग. आनी म्हाजो मुद्दो तोच आसा. आनी म्हाजो मुद्दो खरें म्हणजे चिदंबरान सर्टिफाय केलो. इतके दीस हांव विशय मांडटालो तो.